25 मे 2011 जे बाळ्ळे हांगा आंदोलन जालें, जे आपल्याले घटनेनुसार जे अधिकार मेळपाक जाय हाजे खातीर आनी त्या आंदोलनाक आमचे स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जालें आनी हेंचे बलिदान आमच्या एसटी बांधवा खातीर जाल्लें आसा, अधिकारा खातीर जाल्लें आसा आनी म्हणून आमी 25 मे हो प्रेरणा दीस म्हणून आमी उगडास करतात. अंदूचो हो 14वो प्रेरणा दीस आसा. पयलो प्रेरणा दीस 25 मे 2012 पणजेचे आमचे आझाद मैदान जे स्मारक आसा थंयच्यान सुरवात केली आनी तेन्नाच्यान हो कार्यक्रम हो स्मृती दिन आमी पाळटात. ताजे नंतर आमच्या त्या संघटनेचे आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर यांचे सहकार्यान कांय वर्सां पयलीं सुरवात जालो आनी आज ह्या कार्यक्रमाक सरकारी स्वरूप प्राप्त जाल्लें आसा. कारण डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आदिवासी कल्याण खातें आनी आमची उटा संघटना यांच्या संयुक्तपणान हो कार्यक्रम यंदाचो कार्यक्रम राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा सकाळच्या 10 वरांच्यान सुरवात जाता. आमचें स्थान आसा राजीव कला मंदिर फोंडा. दर वर्सा आमी वेगवेगळ्या भागांतल्यान करतात ज्या जाग्यार आमचे ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जे आमचे प्रमुख पाहुणे आसतले त्यांचे नांव तुमकां सांगता. कार्यक्रमाचे प्रमुख गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर समाज कल्याण खात्याचे मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आसतले. फोंडाचे स्थानीक आमदार आणि गोंयचे कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आसतले. उटा संघटनेचे पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर गोंयचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे हे आसतले. आमचे आमदार ट्रायबल आमदार श्री गणेश गांवकर हे सावडी मतदारसंघाचे आमदार आसात. श्री अंथनी वाज हे कुठ्ठाचे आमदार आसात. त्या शिवाय ST/SC आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकर, ST कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आदले आमदार श्री वासुदेव गांवकर, तसेच सेक्रेटरी ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर सुनील पंचपाका IAS हे आमचे गेस्ट असतात. हेंकां सुद्दां आमी उलोवंक मागलो आसा की तुमी आज आमचे सरकारी नोकर आसात, भरती जाल्ले आसा, प्रमोशन मेळ्ळें आसा, ह्या सगळ्यांनीच एक आपल्यालो अर्द दीस मंगेश आनी दिलीपाच्या स्मरणाक तुमी हजर रावचे हें आमी तांकां संपर्क केल्लो आसा. आनी आमी आज ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान सुद्दां आव्हान करतात जेणे जेणे ह्या ST समाजाचो फायदो घेतलो आसा तांणी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे. कारण जे 2011